जीवामृत जे तुमच्याकडे हांगा प्लांट आसा तोय आमी रोखडोच पळोवया आणि एक बारीकशे आमी एक टूर घेवया आमचो हांगासरलो शेतीचो जी केलेली आसा ते कुळागर आसा आणि पळोवया हांगा कितें कितें पळोवंक मेळटा ते एक सुमार 10 एकर सुमार जमीन आसा ती. आमची 10 एकर जमीन 10 एकर जमीन आसा आणि तुम्ही ही जमीन स्वता चडशी झाडां हांगासर जी आसा ती लायल्या काही पहिलीची आशिल्ली हा. पण ती आता कमी जाल्ली आसा पयलीं त्याच्यानंतर आमी 1986तल्यान आजचा पळय आमी लागवड करीत आसा आणि कळ्ळें. आता झाडांची संख्या वाडिल्ली आसा कितली सुमार झाडां आसतली हांगा आता जो जो एकूण उत्पन्न देणारी 12 ते 14 हजार झाडां आसा 12 ते 14 हजार वेगवेगळ्या प्रकारची झाडां आसा त्या शिवाय पायनॅपल आमचे लोकल जे काट्यांचे पायनॅपल आसा ते आसा काजू आसा सुपारी नाल त्याचेर मागीर मसाल्याची पिकां वेगवेगळी मिरी वगैरे आणि आमकां लागणारी जी पाले भाजी आसा जरूर ती आमी अशें तुमी म्हाका एकदां सांगिल्लें की पणजे जे चडशे अननस वयता ते तुमच्या कडल्यानूच वयता निश्चितपणे पणजे जे लोकल अननस येता हा. सगळ्या सिजनाक ते मे जून जुलय या 3 म्हयन्यात आमचे पणजे अननस सप्लाय जाता पणजे आणि वास्को ह्या 2 शहरांनी आमी अननस सप्लाय करता. Okay. So Goa's two main cities, the capital city and the port city, both of them get the pineapples from Mr. Sanjay Patil.